मगाच्या भाव भयणीनो एका नव्या खाजाऱ्या जोड्याची न्हवऱ्याची आवय बापय हांगा आयिल्लीं आनी व्हंकलेची आवय बापय सांगाता मेळोन आयिल्लीं आनी ती सांगतात आमच्या भुरग्यांनी दोगांय बरीं भुरगीं आनी तांणी बऱ्या संबंदांत आसाचे बरें कुटाम बांदिचें आनी तांकां एकच चेडूं आमकां एकलोच पूत तांणी खाजर जावन लग्ना बेसांत यशस्वी जायचे समाज सुख समाधानान आसाचे संतोशान आसाचे म्हणून तांची आशा आसली मोगाच्यान आनी अशें आसता तांकां खबर मेळटा काय म्हळ्यार ती हॅप्पी नात म्हणून लग्न जिवितांत दोगांय हॅप्पी नात म्हणून बघता तांकां दोगांयकी बघता ती हॅप्पी नात म्हणून तूं वय आतां काल जालें गी म्हणून पळयात आनी इतली जतन खणयल्या सरीक पळोवच्या पयलें आनी कुटुंब अंडरस्टँडींग जावन एक सदांच 2 वर्सां खणयल्यान तांणी आनी आतां खासर जावन दोगांय अमेरिकांत आसात आनी तशें म्हणटाना तांच्या मदें लग्नाभ्यास इतल्यो कथे ह्या लग्नाभ्यासांत कालें जालें आवय बापाय दोगांय आशे येतात तीं कालें म्हळ्यार बरें आसाचें म्हणून आतां ती जालें इल्लीशी गडबड जाल्या तांच्या लग्नाभ्यासांत इल्लीशी गडबड काले म्हण सांगल्यार तो न्हवरो मॅकॅनिकल इंजिनियर बरे मार्क काडून आनी बरें टाटा इन्स्टिट्यूटान आनी पुरो शिकोवन आनी पुरा आनी बरो जावन मॅकॅनिकल इंजिनियरींग करून तो थंय सिलेक्शन जावन गेला थंय काम करतना ताचें तो बुदोवन देखून ताका कळोवन येयलें काय म्हळ्यार डेस्काचेर बसून काम करच्या प्रास ताका एक उलोवचें गिफ्ट देणें आसा म्हणून तो ल्हान ट्रेनिंगा येताना हरये कडेन ताका बारी ते ट्रेनर्स येवन ताका फाटता पडटाले ताका उलोवचें कम्युनिकेशन करचें म्हूण कंपनीन जाल्ल्यो वस्तू विकचें देखून ताका कंपनीच्या डायरेक्टरान काय केलें म्हळ्यार हाचें प्रशंसा हाडली पुरो पळोवन सर्टिफिकेट पळोवन तांणी आयिल्ल्या ट्रेनरांनी दिवचे रिपोर्ट पळोवन त्या कंपनीच्या बॉसान काय केलें म्हण ताका मार्केटींग मॅनेजर केलो मार्केटींग मॅनेजर म्हळ्यार जाल्ल्यो वस्तू पुरो मार्केटींग करच्यो वचून सांगूं हाका देणें आसा ते मार्केटींग मॅनेजर देखून वो आज ह्या गांवांत आसा आनी एका सिटींत आसा आनी एका त्या कोणशाक येता आनी एका सिटी वचून येता फ्लायटार एका तावन एका वचूंक ताका आनी पुरो आसा ताका तें ताका बायलेक जायना बायले ताचें चिंता म्हळ्यार हांव सकाळीं वचून घेता म्हाका न्हवऱ्यान पिकअप करचें आनी ताच्या कंपनींतल्यान म्हाका पिकअप करून येचें म्हणलें ताचें चिंताप आतां व्हंकलेचें चिंताप तशें आसतना वो थोडे सांगड करून रात जाता फाटी येताना थोडी एक राती आसना तेकल्यान तांच्या मदें गडबड जाली दोगांय घरा सांगनात आवय बापाय सांगनात पूण ती म्हाका ना तुवें तें कामां सोडिचें म्हणून इतलें बरें काम व्हडलें ताणें घर आनी पुरा काणयलां ताचें काम बरें आसा देखून बरो सांबाळ मेळोवन आनी तो बरतेत आसात आनी त्या चरख्याच्या सांबाळांत पुरो तो लोन घर बरें पडटा चेडवाच्या सांबाळान घर चलयता सांबाळा विशयान काय तो बरो सांबाळ आनी पुरो आसा आतां प्रॉब्लेम काय जाला म्हळ्यार ताचें चिंताप दुसरें हाचें चिंताप गडबडी जाला आतां ती डायवोर्स करता तूं म्हणटा हांव तुका म्हणटा डायवोर्स करता ती रेडी आहात डायवोर्स हांव कळना पूण ताकाय चेडवाक ताका सोडूंक नाका चेडक्याक सोडूंक नाका पूण ह्या परिस्थितींत तांणी समाधान ना तांकां समाधान ना आनी हे सगळ्या परिस्थितीन कळ्ळा चेडूं बरें चेडो बरोच म्हणटा चेडो म्हणटा चेडूं बरेंत म्हणटा तांकां सोडूंक नाका अशें 1 वर्स जालें 1.5 वर्स जालें तां गेल्यांत मुखार येतात आनी संबंदाच्यो भारी समस्या मोगाच्यान संबंदाच्यो भारी समस्या जाल्यात संबंदाचे मस्त समस्या जावन गेल्यात वय आनी काय म्हण सांगल्यार एक आयल्या बारी कुटाम आयिल्ले दोगां भुरगीं आसात आनी तो एक दीस तो जबाबदारी बरी कुटुंबाची काणयें ना घराची तिणें बायलेन आशेवचें खालें म्हळ्यार न्हवऱ्यान बरी एक कुटुंबाची जबाबदारी काणयची म्हणून तो गळटा येता आनी परत दिता पयशे आनी परत करता आनी घरचें ताका पडोवन भुरगीं शिकलीं भुरगीं उठलीं इस्काला गेलीं म्हण ताका पडोवन वचना तिका इल्लेशें टेन्शन जाता ह्या विशयांत आतां गडबड जाता हांव वचून मागच्या घरा रावचें चिंतलां म्हण आतां भुरग्यांक म्हणून आनी हें इल्लें समाजान कुटुंबा मदें पळया मगच्यान कुटुंबाक कशें जाता भुरगीं भियेल्यांत डाडा नांव कोण ना म्हण तशें तो घरा खंयचे सन जेवल्या ती खाली म्हणा गळटा पयशे आनी दिता इने प्रमाणे एका पुरो जावन गेला उरल्यांचे पुरो पळयता न्हवरे तांणी येवचें घरा काम करचें घरा भुरग्यां सांगात आसचें भुरग्यां मिसा व्हरचें आनी परत आख्खा भुरगीं गेलीं उठलीं तें पडोवन वचोन तशें म्हूण जालां ते स्वभाव आनी एक कडेन भायर आसल्या गांवांत पळयलें आमी काले म्हळ्यार तो न्हवरो बऱ्या कामार आसा आनी तें चेडूं कॅमिस्ट्रींत कालें शिकलां कॅमिस्ट्री शिकलां तातूंत काले स्पेशल कोर्स केला मोगाच्यान ताणें केला कोर्स केला आनी ताका कालें जाय म्हण सांगल्यार ताका तें येताना गोवोरमेंटान एप्लाय केलें गोवोरमेंटान
एप्लाय करतना ताणें कोर्स केले गव्हर्मेंट केले कोर्स येता गे म्हणून ताणें काय म्हळ्यार हें शिक्षांत फाटी आसचीं भुरग्यांत हायस्कुलाचीं भुरगीं केमिस्ट्री केलें शिक्षांत फाटी शिकोवंक उरल्या भुरग्यांक क्लासीन शिकता ते जिखून दवरून शिकतात ही भुरगीं ताका 1-to-1 म्हणटात 1-to-1 कोचिंग म्हणटात 1-to-1 टिचींग एकाच भुरग्या कडून शिकोवचें ते स्किल्स आनी शिकोवचे कोर्स आहा म्हण हें घरा बसून नाका बरें काम मेळोना म्हणून ती एक कोर्स करिनासतना नाका घरा बसून बसून पुरो जालें काम मेळ्ळें M.Com केलां बँकांनी काम करचें ताणें केमिस्ट्रींत आनी ताणें M.Com केलां आनी M.Com केल्या उपरांत ताका एक बँकान काम करचें न्हवऱ्याचें आनी ताका बँकान काम करूंक मोडना आनी तशें आसतना मोगाच्यान ताणें काय म्हळ्यार ताका ह्या कोर्साक गेलें गव्हर्मेंटान दिवचो कोर्साक तें गेलें गव्हर्मेंट दिवच्या कोर्सान गेलें आनी त्या कोर्साक वतना ते ल्हान भुरग्यांक शिक्षण भुरग्यांक फाटीं आवन पळय तांकां शिकोवचें कशें ह्या 5वे क्लासी 6वे क्लास 7वी 8वी 9वी ह्या भुरगीं एकल्याक बरोबर शिकयल्या ती मुखार येतात म्हणल्यार ते कशें आमी शिकयत गे म्हणल्यार ताका स्किल्स आहात थोडे स्किल्स ते ताका शिकयले ते स्किल्स म्हळ्यार तें कशें शिकोवचें म्हणल्यार रीत तांकां शिकोवन दितात तांव ह्या भुरग्यांक भार हुशार जालें ताका गव्हर्मेंटाचें काम मेळ्ळें आतां न्हवरो म्हणटा तें नाका ल्हाना भुरग्यांक तें दाड्ड्या भुरग्यांक शिकोवचें नाका तुवें युनिवर्सिटींत ट्राय करचें ती एग्जाम बरयचें तुवें तें कोर्स करचें म्हणून न्हवरो सांगता आतां चेडवां म्हणटा म्हाका तें जावंकचेंच ना युनिवर्सिटी म्हाका जायना म्हाका लेक्चरींग सुरतावनी मोडना म्हूण सांगता पूण लेक्चर न्हवरो म्हणटा ना तूं घरा राव म्हजो सांबाळ पुरो तूं शिक आनी तुवें बँकांतूच काम करचें म्हण तूं M.Com केलें हांवें तूं काजर जालो तूं बँकान काम करचें म्हणून ह्या ल्हाना भुरग्यांक फाटीं उरल्या भुरग्यांक शिकोवचें आनी परत म्हाका पासान ना तें म्हणून पूण थंय मुखार येता ताका गिफ्ट मेळ्ळ्यांत ताका पुरस्कार मेळ्ळ्यात आनी पुरा आतां काजर जिणेंत तांकां कश्ट आयल्यात मोगाच्यान देखून हे संबंध पळय मोगाच्यान व्हंकले मदें आनी न्हवऱ्या मदें तें क्वॉलिटी रिलेशनशीप म्हणटात क्वॉलिटी रिलेशनशीप म्हळ्यार बरो संबंध आशिल्लो संबंध रिलेशनशीप तें नातिल्लें आहा पळय तें नातिल्लें जायत्या जाणांक आज लगाट काडटा जीव खाता भितरल्या भितर उलपन लॅबरी जाता जायत्या जाणांचो जीव काडटा म्हणटा कोण म्हणटा अशें MHF मेंटल हेल्थ फावंडेशन म्हूण आसा संवसाराचें मेंटल हेल्थ फावंडेशन तें सायकॉलॉजीचे क्लिनिकल सायकॉलॉजीच्या विशयान तांणी कुटुंबा जिविताच्या विशयान तांणी रिसर्च केला स्टडी केल्या 1000 कुटुंबांक अशें कश्टांच्या कुटुंबांक हे रिलेशनशीप समानांतल्या संबंद समानांतल्या 1000 आनी 1000 कुटुंबाच्या मनशां कडेन तांणी विचारलां तुमचो संबंद कसो पाड जालो आनी केलो म्हण आनी कसो जीवघात काणयलो कित्याक ताणें गुळी काडून आस्पत्रेक आनी घालें गे म्हणटाना कुटुंबाचे समस्या मोगाच्यान कितले जण मेल्यात वखदां हाडून कितलीं चेडवां मेल्यात कितले व्हंकलो मेल्यात कितले न्हवरे मेल्यात क्वॉलिटी रिलेशनशीप नासतना आशिल्लो संबंध बरो संबंध तांचे मदें नासतना तशें म्हण देखून थोडे फावटी मरतात आमी पळयता हार्ट एटॅक जावन मेलो कित्याक म्हळ्यार डॉक्टर म्हणटा ती वेट चड जाली म्हणून मोठाय ओबेसिटी वय एक चेडवां हार्ट एटॅक जावन मेलें बऱ्या कामार हुशार बुदवंत व्हडलें मोठ ताची वेट चड जाली म्हूण कठीण मोठाय ती मोठ्यान हार्ट एटॅक जाल्यान ताका सांगतात हार्ट एटॅक मोठाई ओबेसिटी म्हणटा आमी ओबेसिटी म्हळ्यार मोठाई आनी थोडी एक्सरसायज करनासतना मरतात सगळो दीस बसचें ऑफिसान बसचें मात काम करचें मात घरान बसचें न्हिदचें कांय चलना जाल्यार ती सराप खालें मांडून तो शिरोपरा काम करनासतना मेंदू एकच पटी स्टॉप जाता थोडे टी फंक्शन जावन तो थोडे काळीज आसल्या ब्रित मरतात एक्सरसायज नासल्या देखून मनशांक इल्ली एक्सरसायज जायची इल्लीशी फिजिकल एक्सरसायज जायचे थोडे खोरें काडून थोडे काम करतात थोडे एक्सरसायज करतात थोडे चलतात संजेचे आनी पुरा ते भारी बरें एक्सरसायज मनशाक जायचे पूण एक्सरसायजाचे आनी मोठाय जावन मेल्ली मनशां उणी आनी एक्सरसायज करनासतना हार्ट एटॅक जावन आनी परत मरची मनशां उणें मेंदू रावन मेल्ली मनशां उणें ताच्या किसड कोण वता गे हे संबंध पाड जावन पळय संबंध पाड जावन एकामेका मदें उलोवणें नासतना बरो काजारी जोड्या मदें एकामेका मदें काजारी जोड्या मदें व्हंकल्या आनी न्हवऱ्या मदें उलोवणें नासतना मेल्लो लोक चड म्हणटा MHF म्हळ्यार मेंटल हेल्थ फावंडेशन सांगता एक भयानक रिपोर्ट ताणें भायर घाला एक रिपोर्ट ताणें पब्लीश केला आनी ह्या रिपोर्टान सांगता काय म्हळ्यार व्हंकल आनी न्हवऱ्या मदें जुगात मरचें चड जाता कित्याक म्हळ्यार तांचे मदें संबंध समान आहा म्हणून आनी इतलें मात्र न्ही आनी एक भयानक खबर तो रिपोर्ट सांगता मेंटल हेल्थ फावंडेशनाचो रिपोर्ट सांगता काय म्हळ्यार ही व्हंकल आनी न्हवऱ्या मात्र तांच्या मद्यांत मात्र न्ही हे संबंधाचो परिणाम भुरग्यांचेर पाशार करता म्हणून हे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लेम तांकांय सुरू जाला म्हणून कितले जण आज मेंटल टेन्शन जावन गुळयो काडून आनी परत जुगात काडून मरतात लग्ना मदें संबंध समान आसतना
आणि दादले मनीस स्त्रियो दोरी काडून घे फेनाक कपाट बांदून घे आनी कशें मरतात मस्त जाणां मरतात संबंध बरो नासल्या वेळार तांच्या मदें क्वॉलिटी रिलेशनशीप नासल्यार तितले मात्र न्ही तो संबंध तेंकां करता भुरग्यांक पाशाद करतात ही मेंटल प्रॉब्लेम आनी जायत्या भुरग्यांक मेंटल प्रॉब्लेम आयला म्हणटा रिपोर्ट सांगता भुरग्यांक पाशार केल्यांत भुरगीं वळवळटात ह्या मेंटल पिड्येंत म्हणून मेंटल मानसीक पिड्येंत भुरगीं वळवळटात म्हणून तो रिपोर्ट सांगता कुटुंबा संबंध तुटुल्लो मोगाचें जावन तुटुल्लो ह्या टीनेज म्हणटा आमी टीनेज म्हळ्यार 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ह्या 13 to 19 म्हणसर ह्या भुरग्यांक ह्या वर्सांचे ह्या टिनेजाच्यांक तांकां मानसीक पिडा कठीण परिणाम घालता म्हणून कितें म्हळ्यार बायले मदें आनी न्हवऱ्या मदें पत्नी मदें आनी पती मदें संबंध पाड जालो भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक कळना 13 वर्सां म्हणसर कळना ती भुरग्यां वांगडा खेळटात आनी पुरा ही परिपिका येतना बुदोवनकाय येतना जाणवा येतना मॅच्युरिटी येताना काल जाता म्हळ्यार मॅच्युरिटी येताना काल जातात म्हळ्यार भुरगीं म्हजो पप्पा सोमाना म्हजी मम्मा सोमाना आनी मम्मा आपल्या पप्पा कडेन बरें उलयना आनी पप्पा आपल्या आमच्या घरा उलयना म्हणून ती खंत करूंक सुरू करतात बेजारे करूंक सुरू करतात शिकनात फाटी पडटात मागीर मेंटल प्रॉब्लेम सुरू जातात पोटाक रूच ना न्हीद ना तांकां पोटाक रूच ना शिकोवंक मोडना घर सोडणी या म्हण जावचें घर सोडणेचें इस्कॉलाक नाकात म्हणचें आनी न्हिदेंत कोली सोपणां पडचें तांकां इस्कॉल नाका जुगात करया म्हण जावचें जुगार करया जीण अर्थ बरीत ना म्हणचें घर सोडणी या म्हण जावचें आनी असली मेंटल प्रॉब्लेमां सुरू जातात भलायकीवंत मांडो मोत भलायकीवंत आसना हे संबंदात असो परिणाम म्हणून तो स्टडी रिपोर्ट सांगता MHFचो स्टडी रिपोर्ट सांगता देखून टिनेज भुरग्यांक सड्डू टिनेज 19 वर्सां म्हणसर 13 to 21 वर्सां भुरग्यांनी निर्धारखाण येतात आनी हांगाय थोडे भुरग्यांक हाडल्या वेळार आमचो जीव कांपुल्लो आसा मेन आमी सोदून काडटना आवय बापायचे रिलेशनशिपा वन पायता तो ती सांगतात अशें सांगता भुरगीं सांगतात खोल भुरग्यांचेर परिणाम पडटा पळय आवय बापाय मदें रिलेशनशीप तांचे मदें संबंध समाना जाल्यार भुरग्यांचेर खोल परिणाम घालता पळय देखून ब्रोकन मॅरेजीस म्हणटा आमी तुटलीं काजारां न्हवरो एकडे आसा बायले कडेन आसा व्हंकले कडेन आसा पती पत्नी कडेन काजारचो बेस तुटला देखून तुटलीं काजारां जिणेंत रिपोर्ट सांगता घाले म्हळ्यार 10 to 15% तांकां ह्या मोडुल्या काजारांत 10 काजारां मोडल्यान जाल्यार तातूंत 10 to 15% भुरगीं रिस्क आसा मानसीक पिडेचें रिस्क आसा म्हण 10 to 15% आतां 100 काजारां गो बायलां सांगता आमचें त्या 100 काजारांत पतीन आनी 100 कुटुंबांत काजारां समज जावना 100 काजारांत ही तुटिल्लीं काजारां एकडे दवरया तातूंत तांकां जाल्ल्या भुरग्यांत 10 to 15% भुरगीं 10 या 15 भुरगीं तांकां मानसीक पिडा येता म्हणून रिपोर्ट सांगता हें पळयतना आमकां एक जुम्म जाता इतलीं भुरग्यांक तकली सोमाना जाल्यार त्या भुरग्यांची अवस्था कळली मानसीक पिडा येता तांच्यांनी कांय करूं ना मानसीक पिडा समस्यांनी वळवळटाचे साध्य आसा म्हणून तो रिपोर्ट सांगता देखून मोगाच्यान ह्या मानसीक पिडेचें सेंटर एपिसेंटर म्हळ्यार पळय आतां चंडमारूत आयले म्हणून चिंत्या मोगाच्यान चंडमारूत आयले म्हणून चिंत्या मोगाच्यान आतां आमच्या ते चंडमारूत एका जाग्यार येवन मारता एपिसेंटर म्हणटा ताका एपिसेंटर त्यो गोवन वाऱ्याक गुंता सुळी गुंता एक कडेन मारता एक तूं कोडयाळा गी नातल्यार उरलाल गी आनी खंय गी तिशेन गी बेंगॉल गी आनी खंय घेवन एक कडेन मारता ताका एपिसेंटर म्हणटात हें मानसीक पिडेचें वादळ येवन मारचें कोणाक म्हूण सांगल्यार 16 वर्सां तावन 26 वर्सांच्या प्रायाच्या भुरग्यांक ही 3 जावन एपिसेंटर म्हूण तांकां डिस्टर्ब करचें तांची मानसीक भलायकी पाड करता म्हूण सांगता तांकां त्या टायमाचेर बरी परिपिका येवन बरी तांकां मॅच्युरिटी येवन तांचें जिवन मांडून हाडचो वेळ तो 16 वर्सां तावन 26 वर्सां पर्यंत त्या दाळ आवय बापायनी मोगान जिवन तांकां मोगाचो आदार सपोर्ट बोगणांचो आदार तांकां दिचे त्या वेळार वय मोगाच्यान त्या दाळा तांकां जर तो आदार मेळ्ळो आवय बापाय मोगान आसचें आसोन खेळोन आसचें एकामेका मोगान कुटुंबां सांगात आसचें कुटुंबां सांगात भायर येचें कुटुंबांक तांणी आदार दिवचो पोशन करचें हें तुमी दिलें जाल्यार भुरग्यांक दिलें तीं भुरगीं कोलयो वाडटात आनी बळावन जातात जर तर त्या 16 वर्सां तावन 26 वर्सां म्हणसर मेळना जाल्यार ह्या मानसीक पिडेचें एपिसेंटर
सेंटर तांकां अटॅक जाता आनी चड भुरगीं त्या वेळार मानसीक पिडेक वत्ताडाक वळख जाता म्हणून MHF रिपोर्ट सांगता. मेंटल हेल्थ फावंडेशनाचो रिपोर्ट आमकां सांगता. एपी सेंटर कोण म्हण कळ्ळें, मानसीक केंद्राचें कोण म्हण 16 ते 24 वर्सांच्या भुरग्यांचेर परिणाम पडटा. ल्हान भुरगीं खेळून हेर सांगत आसतात, ह्या प्राय जाणटी जाता ती जाणटी जाता कळटा अशें न्हू. देखून तांच्या जिवान पिड्ड्यार जाती, कोणा उठून खाल उठून घरार आयलीं भायर येयची आनी परत त्या वेळार सुरू करता. देखून घरा समाधानांतल्यान घरा मोगाचें न्हू. इंग्लंडांत कुटुंबा संबंद तुटुल्ल्यांक तो कुटुंबा तांकां कळ्ळें ही परिस्थिती कली गी म्हूण. भुरग्यांचेर कोलो मानसीक पिडा येवन भुरगीं कश्ट जातात, तांकां घट्ट जावंक जायना, कामां करूंक जायना, आमकां व्हडलो व्हडलो उद्योग जायनात, तल्यांक खालें करचें गी म्हणून करचें जाल्यार कुटुंबा जिवीत आमी रिपेरी करचें. तांणी कुटुंबा जिवीत संबंद क्वॉलिटी रिलेशनशीप तुटानातल्या बरी आमी पळयचें म्हूण तांणी निर्धार करून हाडयला. देखून ते निर्धार करून हाडयता देखून तांकां मस्त जावन सायकोलॉजिस्टांनी पुरा काम करतात कुटुंबांनी वचोन आनी पुरा. आनी कितले पयशे कशे दाखयता इंग्लंड ते कुटुंबा संबंद तुटानातल्या बरी तांकां कोणा पळय कुटुंबा संबंदान प्रॉब्लेम आहा, समस्या आहात, तांच्या घरांनी तांकां समन्वय करूंक इंग्लंड कितले 51 मिलियन रुपीज करता, पावंड करता. 51 मिलियन पावंड्स म्हळ्यार 48,000 lakhs, 1 लाख 2 लाख न्ही, 1,000 लाख न्ही, 49 लाख 49 लाखां म्हणसर ह्या कुटुंबाक तुटानातल्या बरी पळोवंक इंग्लंडान तितले करशितात. आयच्या ह्या घडये तितले रुपये करशिता म्हणून रिपोर्ट सांगता. इंग्लंडांत इंग्लंडान मात कितले करशिता गे म्हणून तितले पयशे ते करशितात कुटुंबा संबंदाचे तुटानातल्या बरी भुरग्यांचेर परिणाम घालून मानसीक पिडा आडिनातल्या बरी करूंक. आनी सगळ्यांनी करसून तो 100 मिलियन रुपीज ताणें सगळ्या भलायके कॅन्सराक, ताप, पिडा, शेळ, एक्सिडेंट आनी खोल्या सगळ्या मनशांच्या पिडयेक करसूनचे खाली 50 मिलियन मात 50 आनी 1 मिलियन हाका करशिता. म्हळ्यार उरल्या सगळ्याच्या पिडयेक अर्दे पयशे मात करशिता. उरलो दुडू अर्दो दुडू खाली कुटुंबांत गोबायला मध्ये संबंद फाट जायनातल्या बरी पळोवंक. फाट जाल्यार तो गडसूंच्या खातीर इतलो पयसो करशिता म्हणून रिपोर्ट सांगता. कितलो दुडू वेस्ट पळया हांच्या संबंद फाट जालो, कितलो दुडू घालता पळया. तशें देखून मोगाच्या न्हू कुटुंबा संबंद तुटचो व्हडलो समस्या जावंक पावला. आज रिपोर्ट सांगता व्हडलो समस्या आज संवसारा मुखार कुटुंबा जिवितांत संबंद तुटचो व्हडलो समस्या ते डिवोर्स ते व्हडलो समस्या जावन गेला म्हणून रिपोर्ट सांगता. देखून तो रिपोर्ट सांगता पाश्चात्य देशांनी 40% डिवोर्स खंय काजार जावन इल्ल्या वर्सांनी डिवोर्स जालें. भुरग्यांक हाडून आवय गेले नातल्या भुरग्यांक हाडून बापाय गेलो, एका भुरग्याक हाडून आवय गेली, एका भुरग्याक हाडून बापाय गेलो. तशें करनात. कुटुंबा मदलो संबंद तुटलो पंगाच्यानो. देखून 40% म्हणून सांगल्यार 10 काजारां जालीं जाल्यार 4 काजारां तुट्टा, 6 काजारां मात उरतात. 100 40 काजारां तुट्टात, 60 काजारां उरतात म्हणलो रिपोर्टाचो अर्थ तो वय. आनी 50% काजारां जिणेंत मदले बायले म्हण गोवामध्ये समस्या आसातच म्हणून तो रिपोर्ट सांगता. 50% म्हळ्यार अर्ध्या 50% काजारां जिणेंत आसा. 100 काजारां बरी आहात पळय, तातूंत 50 काजारां प्रॉब्लेम आहात. प्रॉब्लेम नातली खाली उणें प्रॉब्लेमाची मायनाजी करची ती खाली 50 म्हणटात पळय. तशें रिपोर्ट सांगता. देखून मगाच्या न्हू एक 4 आतां इतलो पयसो करसूंच्या बदलाक व्हंकल्या आनी न्हवऱ्या मदें पती आनी पत्नी मदें 4 संवयो खाली 4 संवय आसल्या. 4 संवयो तांच्या जिणेंत आसल्यार पुरो ह्यो 4 संवयो कोल्यो त्यो 4 संवयो म्हळ्यार 4 संवय आसल्यार तांची काजार जिणी आपूर बाय करून सोडयत मोगाच्यान आपूर बाय करियत काजार जिणी आपूर बाय ह्यो 4 संवयो आसा जे हर एक लग्ना जिवितान. आनी त्या दिशेन काजार जिणे बरी आसा जे आनी वयले समस्या येवं नजो, भुरग्यांक मानसीक पिडा येवं नजो, भुरगीं बळादीक जायचे, मुखली आमची पिळगी बळादीक जावन समाजींत नेखेत्रां जावन परजाळ्याचे म्हणल्यार इराद्यान ह्यो तुमकां हांवें नियाळ दिवचो. देवाच्या उतराचो नियाळ आमकां आमी दिवचो वो नियाळ दिवचो. देखून मोगाच्यान वो नियाळ करता आसतना पयलें जावन आसा खालें म्हळ्यार पयली 4 संवय सांगल्यो. काजार जगण्याच्यो 4 संवय आसात आसल्यार कोल्योय समस्या नात. कोल्यो जी कुटुंबा जिवी नंदन जाता तें परजळटा. जेजून आशिल्लें पयस बेन आशिल्लें जावं पडटा. पयली संवय खंयची गी म्हळ्यार कुतूहलकारी जायचे टिकाकारी जावन नजो. टिकाकारी 2 टायपाचो लोक आसा. थोडी टिकाकारी थोडी कुतूहलकारी म्हळ्यार भुरगीं जणेलांच्या पळयता ती घाल्या म्हण हें पळय कटन उखूल तिशें पळयता. कुतूहला एकाणी सांगली जाल्यार कशी एंड जाता म्हळ्यार कुतूहला क्युरियोसिटी म्हणटा आमी. क्युरियोसिटी जायचे आमचें तें क्रिटिकल जावन नजो.
क्युरियोसिटी आसा जे क्रिटिकल जावन जो व्हंकलेन न्हवऱ्यान टिका करची तुवें तशें केलें समाना अशें करचें जालें तशें करचें जालें तशें करचें जालें अशें करचें जालें तूं अशें करताय तशें करताय म्हणून हालें टिका करची टिका करून जो क्युरियस जे क्युरियस हें म्हळ्यार कालेंगी म्हणून इल्लेशें नियाळ करया टिकाक म्हळ्यार कालेंगी म्हणून ती स्टडी दाखयता कालें म्हणून सांगल्यार कुटुंबा समस्या स्टार्ट जावचें कशें गी म्हणून MHF स्टडी मेंटल हेल्थ फावंडेशन ताची स्टडी दाखयता काल दाखयता म्हळ्यार कुटुंबा संबंधाचे कशे सुरू जाता सुरवात खंयची हे समस्या कश्यो सुरू जातात कसं जाल्यार व्हंकले न्हवऱ्यामध्ये संबंध कशे हे समस्ये प्रॉब्लेमा कशे सुरू जाता गे म्हणून ती स्टडी दाखयता पयले समस्या सुरू जावचो गर्भांच्या विशयांत कातर जाल्ल्या उपरांत गर्भांचे कोणा खंय मनशांक घेवन व्हंकल म्हणटा म्हज्या कुटुंबा लागीं तिशींत जायचें म्हणून ना न्हवरो म्हणटा म्हज्या कुटुंबां चडशें त्या गांवांत जायचें म्हज्या गांव तुजो गांव वो म्हणून हाडे तीं गर्भांच्या विशयांत मागीर म्हज्या सांबाळान मनशें घे तुज्या सांबाळान मनशें घे घरा विशयांत समस्या सुरू जातात न्हवऱ्या मदें आनी व्हंकले मदें थंय मनशें घे हांगा मनशें घे म्हणून ह्यो दुसरो जावन आसा मग तिसऱ्यांक खालें म्हणून सांगल्यार फ्लॅट काडोवचें घे आमी इंडिपेंडंट गर्गी म्हणून ह्या विशयांत तांच्या मदें तक्रार सुरू जातात तक्रार ती वय तें सुद्दां तक्रार सुरू जाता मागीर खंयच्या प्रॉब्लेमाक स्टार्ट जावचें कशें प्रॉब्लेम कुटुंबाजीन सुरू जावचें म्हळ्यार फस्ट बेबी भुरग्यांक केदाळ जाय थोड्यो न्हवऱ्याक काजार जाल्ल्या 4-5 वर्सां भुरग्यां नाका म्हूण चेडूं म्हणटा ना पयल्या वर्सांत आमकां भुरग्यां जायचें म्हणून हे फस्ट बेबी विशयान तांच्या मदें तक्रार सुरू जाता थोडे फावटी न्हवऱ्याक 1-2-3 वर्सांनी भुरग्यां जाय व्हंकलेक नाका 4 वर्सां नाका म्हणून तशें ह्या न्हवऱ्या मदें व्हंकले मदें पयलें भुरगें केदाळ जाय आमकां म्हणल्या भशेन चर्चा सुरू जाता समस्या जावंक पावता एकामेका उलयना आसतना राग जावंक पावतात मागीर काम करचो जागो मोगाच्यान आनी एक समस्या हें प्रॉब्लेम्स कशें व्हंकले मदें न्हवऱ्या मदें सुरू जाता म्हळ्यार काम करचो जागो न्हवरो पयस कामां वचोंक थोडे कडेन व्हंकलेक लागींत आनी तो काम जावन येताना घरा येताना ताका अर्दी पुरासाण जाता पुरासाण काडच्या खातीर तो इल्ली TV पळोवंक येता गेम्स आनी पळोवंक येता तो TV पळयता खंय मॅच पळोवंक येता तिका राग येता आनी हाकाय राग म्हाका टी दिवं ना म्हणून सगळें काम हांवें करचें भुरग्यांक आनी हांवें पळयचें म्हणून तांच्या मदें राग सुरू जाता पयस कामाक घ्यायचें मागीर पयस कामाक गेल्या वेळार आनी एक समस्या काडल्या म्हळ्यार तुका म्हाका आपण व्हरूंक जायना हांवें कितले कश्ट काडून वचचें कशें येवचें घरा म्हणून तें जाता पयस कामाक गेल्या वेळार तूं कोणा कडेन उलयताय कोणा कडेन आसाय तुजो संबंद म्हळ्यार अविश्वास सुरू जाता तेजे दुबाव येवंक सुरू जाता अशें मागीर तशें देखून समस्या सुरू जाता देखून अडकळी येतात ह्यो अडकळी काजारी जिणेंत येता संबंदा मदें अडकळ घालता तूं उतरूंक कश्ट जाता हांकां अडकळी दांटोवन पडिल्ल्या बरी अडकळ एक फावटी येता फातर आसतना दांटोवन पडटा पळय तशीं दांटोवन पडटात उठोवंक जायनासतना कश्ट जातात कुटुंबा मदें हे काल दाखयता म्हळ्यार हे हडल्स कालें दाखयता म्हळ्यार हे हडल्स थोडे फावटी हे हडल्स हे अडकळी कालें दाखयता आमकां एक दाखयता म्हळ्यार आई एक्सपेक्टेशन व्हड आशेवचें न्हवऱ्यान तशें करचें न्हवऱ्यान अशें करचें न्हवऱ्यान वेगळेचें म्हाका घरा कुमो करचें ताणें क्लीन करचें हांवें रांदिचें म्हणून मोगाच्यान हांवें रांदिचें तशें म्हणून आनी पुरा थंय देखून तें थोड्यो फावटी व्हंकल्यो न्हू सगळें घरचें काम करचें ताणें ऑफिसांत आनी घेवचें माय मामा हांव बरें करून पळयचें कितलें म्हणटालें करचें तो एक जीवन हें म्हणून आमी समजून काडून थोडे फावटी इल्लेशे कश्ट काडयता हांव हाय एक्सपेक्टेशन करता आनी एकल्यात हांव हाय एक्सपेक्टेशन करता तें तशें हांव एक चड आशेता हांव येता मागीर पोर आनी एक कालें दाखयता म्हळ्यार हे अडकळ्यो कालें दाखयता म्हळ्यार तेंचें तें झगडें जाल्ल्या वेळार तें कशें आमी हँडल करच्या विशयान तांकां कळीतच ना हँडल करचें कशें म्हणून तशें देखो पुअर कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट स्किल्स म्हणटा ताका पुअर रिपोर्ट सांगता तांकां एक झगडें जालें म्हण्या तशें तें निवारचें कशें गे म्हणल्यार तांकां गोतूच ना कळ्ळें आमी स्किल्स यूज करना हे निभाई सुद्दां गोतू ना देखून ताका लढाई जाल्ल्या उपरांत राग घालून वचून ती सोड सदावन न्हू लग्ना बेसाच्या आंगवणीन चर्ची येवन बार घालून बसता वय तें ना तिसरी कालें म्हळ्यार ट्रस्ट अँड रेस्पेक्टा विशयांत कालें म्हळ्यार फातयेनी मान गौरव विशयांत फातयेनींत ना एकामेका फातयेनी आसना ट्रस्टान तुका हांव फातयेना तूं लेट आयलो कित्याक तूं सांगल्या बरी हांव फातयना बस तुका बस मेळ्ळो ना म्हळ्यार हांव फातयना वय तूं एक पयशांनी बरें काल करता म्हळ्यार तुका फातयना तूं सांगलें हांव एकूय फातयना म्हणून तूं तुज्या घराच्या आडांनी पुरो ना तुज्या फातयना हांव फातयना हाळे फातयेनी ना एकामेका रेस्पेक्ट ना तुका मानूच ना गुमानूच ना न्हवऱ्या कडेन सांगनासतना बायल सरले नेसले आनी सिदा गेलें खंय गोतूच ना न्हवऱ्याक खंय गेला थोडे फावटी न्हवरो हे सगळें रांदून आनी परत दवरला बर्थडे म्हणून न्हवऱ्याक असो बर्थडे म्हणून गोतू ना तो खंय गेला
कोणाच्या फ्रेंड्साच्या ताच्या फ्रेंडाच्या कोणाच्या वळखीच्या मनशाची काजराची एंगेजमेंटाक कार्डान दिवंक गेला. कोणाच्या फ्रेंडाच्या कोणाच्या कडेन हांगा बायल राखण आसा भुरग्याचो बर्थडे पळयलें रेस्पेक्ट ना एकामेका रेस्पेक्ट ना. मग तिसऱ्यान कालें म्हळ्यार एवढकळी जावन पडोवंक कारण कालें म्हळ्यार कालें दाखयता म्हळ्यार आनी एक कालें म्हळ्यार तांचे मदें म्युच्युअल कम्युनिकेशन ना. आतां कम्युनिकेशन हांव सांगयतालें म्हज्या एका फ्रेंडाचो ताच्या खातीर हांव कारार आपयलां ही इन्विटेशन हांव दिवन येता 8 वरां भितर येवन पावता म्हण सांगून वचयतालें म्हण ताका कम्युनिकेशन ही काय आतां फाल्यां भुरग्याचो बर्थडे हांवें अशें केक आनी परत केल्या चिकन आनी परत केलां आनी सुका केलां तुवें ये जेवणा टायमार ये आज म्हूण सांगयतालें मतीं तूं दवरचें ताका गोत्ता आसा म्हण चिंतचें गोत्ता आसा म्हण चिंतचें हाळें तशें देखून तशें जावन पुअर कम्युनिकेशन जावन एकामेका तिळशी नासतना ह्यो अडकळी येवन आमी आदलोवन पडटा म्हणून रिपोर्ट सांगता. ह्यो आडकळी जिखोवंक हातेरां जाय मोगाच्यान थोडीं हातेरां जाय ह्या हातेरां वय आतां एक वस्तू सकयल पडली उखलूंक आनी आमी हातेरां यूज करता गोरें यूज करता थोडी माती काडूंक वय पिकास यूज करता खोंडूंक आनी कोयती यूज करता हातेरां कोयती आनी सुरी यूज करता कातरूंक तशें हे कॉन्फ्लिक्ट जाल्या वेळार आमी पडुल्या वेळार उठोवंक आमकां थोडी हातेरां जायचे सॉफ्ट स्किल्स जायचे वय जायचे मोगाच्यान म्हणून सांगता. देखून आशेल्लो हांव कितें आशिल्लें मेळना नासल्या वेळी फ्रस्ट्रेशन हाडटा देदेस्पर्जिनेंत हाडटा. जेवंक रूच ना उठोवंक मोण ना बेड्डा न्हिद या म्हूण जावचें न्हीद सोमा पडना घरा रावचें नाका म्हूण जावचें लेट येया म्हूण जावचें हाळें हें फ्रस्ट्रेशन देदेस्पर जाल्ल्यान तें हें जाता. देखून आयन्स्टीन तो ग्रेट सायंटिस्ट आयन्स्टीन एक बरें उतार म्हणटा कालें म्हळ्यार समस्यांक हाडून पावयल्ली चिंताप आपलें ह्या समस्यांक कालें हाडून पावयलें बैलें तकलें काम बैलेन करचें णवऱ्यान म्हाका आशिल्लें पूर हाडून दिचें अहलें चिंताप मतीन दवरलां पळय ह्या चिंतपा वरी तूं आदलोवन पडलें जाल्यार ह्या चिंतपा वरी तुका समस्या येयल्या जाल्यार तेंत चिंताप घेवन तुका पर्याय हें करूंक जायना पर्यायाक तें चिंताप जायना. तुका ह्या समस्यांक सोल्युशन जाय जाल्यार प्रॉब्लेमाक सोल्युशन समस्यांक पर्याय जाय जाल्यार तुजें चिंताप तें समस्याक व्हरून पावयल्लें हें अशें चिंतल्या वरवीं तुका तो समस्या येयलो तेंत चिंताप मतीन दवरून तुका पर्याय हाडून कोणा वरवीं जायना म्हूण आयन्स्टीनान त्या दाळा सांगलां. खोलो बरो बुदवंत पळय तो भिरांकूळ बुदवंत खंय तो ताणें ही इक्वल एमसी स्क्वायर म्हळ्यार बरयलें आतां एरोप्लेनां ऑटोमॉबायल आनी परत जाल्यात पूण अशें कुटुंबाची विशय ती ताणें सांगिल्लें आसा म्हणटाना ताका रियली हांवें ताका रेस्पेक्ट दिवचो व्हरतो रेस्पेक्ट दिवचो ताणें सांगिल्लें उतरपलें आमचें चिंताप तेंत चिंताप पूण देखून चिंताप बदलीचें आमी एकामेका तें चिंताप ताचें हांव नासचें म्हजें तें वचचें चिंताप आमी बदलिलें. देखून चिंताप बदलुचें म्हळ्यार आनी एकल्याची अस्कतकायच्या वरवीं आतां एकल्याक पळय न्हवऱ्याक आतां चिंत्या ताका अस्कतकाय काय म्हळ्यार घरा नितळ करूंक आनी परत ताका जायना पूण गळोवन बरें हाडटा घरा नितळ देखून तुका नितळ करूंक जायना जरोवच्या बदलाक ताका कालें करूंक जाता ताका गळोवन बरो हाडटा आनी इन कामांड नितळ करूंक एका मनशाक घरा कामां दवरयता टॉप सर्वेंट दवरयता तो आतां पळय तुका हाडटा तुका 2 लाख काम करून जोड हाडटा जाल्यार नाजाल्यार इंडियान जाल्यार आतां तो 1 लाख हांगासर गळोवन हाडटा जाल्यार तांतले एक 5,000 काण टॉप सर्वेंट म्हणटा सकाळी तो नितळ करून पुरो बरी नितळ करून येतात 6-7,000 सरतात ते 7,000 दिवन तुका करीत न्ही त्या न्हवऱ्यान तेवन करचें म्हूण आसाय हाळें देखून ताचें बळ कालें गळोवन बरें इनकम हाडटा खंयचो न्हवरे 1 लाख म्हणसर इंडियान जोडटा सांगा पळय तो जोडटा देखून ताच्या बळाचेर जायत वातून हें करूं तुज्या वरवीं मात करूंक जाता तुका त्या कंप्युटरान तें बळ आसा तूं तितलो बिजनस हाडटाय त्या कंपनीक देखून तुका बरो सांबाळ दिता आनी इन्क्रिमेंट आनी परत दिता तें कर म्हूण सांबाळून दिचें हें घरचें काम कोणें करता ताच्या बळाचेर फकत करचें ताचें विकनेस घरा झाडूंक आनी ताका कळान झाडटाना कोयर उरता तें ताका कळत ना उबें रावन अशें वडटा आनी काल करता न्हू देखून ताच्या अस्कतकायेचेर आमी फोकस करूं नजो अस्कतकायेचेर हें मेन म्हणटा रिपोर्ट. देखून आमी कालें करचें म्हळ्यार अस्कतकायेचें आमच्या सेंटरांत आतां येता मस्त जाणांक 1000 जाणां आमकां जायना तूं म्हणलें आतां जातात काल म्हळ्यार तांकां आमी शिकयता अस्कतकायेचेर तुमची दिश्ट लायन आहे ताचें बळ काल आसा सांगबा 1-2 तुज्या न्हवऱ्याचें स्ट्रेंथ सांग म्हाका ताचें विकनेसच सांगताय तें करिना तेचें विकनेस म्हणजे तें आतां एकला तें विकनेस देवा तें मात ना जेजू म्हणटा परफेक्ट एकलो तो देव मात म्हणून देव मात परफेक्ट म्हणटा तो जेजू परफेक्ट आमी जावंक जाता परफेक्ट पाप साहेब म्हणटा हांव पातकी अस्कत म्हणटा अमेरिकान सांगलें आमी सगळी अस्कत आमी ओळखून घेवचें आमी ओळखून घेवचें अस्कत म्हणून आमी हरयकलें न्ही हांवें अस्कत म्हणून ओळखून घेवचें त्या जाल्यार ती अस्कत काय आमी काडूंक स्पिरितान बरोवंक चड प्रयत्न करता ना म्हणजे अस्कत काय ना स्पिरित म्हळ्यार म्हाका केली गरज मागण्याची रजाराची ध्यानाची उपासाची केली गरज ना देखून हांवें अस्कत म्हणून वळखून घेवचें देखून तसलें चिंताप जायचें देखून तुमच्या बळाक टायम दिचें
म्हज्या न्हवऱ्याचें खयलें बोळ म्हूण ताका प्रशंसा करूंक, म्हज्या व्हंकलेचें पत्नीचें खयलें बोळ ताका, खयलें बरें रांदताय तूं, एका घडये भितर अर्द्या घंट्यान तुवें खयली बरी कडी करताय मसल्यान, कशें करताय तूं म्हणून खयलें तो एप्रिशिएशन केलें, ती फाल्यां सकाळ आणखी बरें करता खयलें वस्तू रुमळटाय आनी इस्त्री आनी परत घडये भितर करताय, कशें करताय वय तशें. आमचो एक बटलर आलो म्हाका, हांव लोबाक हांव कोणाक दिना म्हजो लोब, हांवें तूं म्हणटालो हांवें इस्त्री करचें जालें, इस्त्री करूं म्हाका 1 वर जातालो. एक दीस खाल करता म्हणून आमचो बटलर तो राजा म्हणून एकलो चरको आलो तो, एका 5 मिनटां भितर ताणें इस्त्री म्हज्या 10 वांटे करून दिली. पळय तुमचो म्हणून ताच्या म्हाका दिसारताना हांव लोब ताच्या हातान दितालो. ना राजा तुका मस्त काम रे राजा, ना खरें राजा ना फातर हांव करून दिता म्हणून इस्त्री घालून दिताले. घडये भितर कशें कितली बरी जावन ती लायन पडटली लोबाचेर आनी पुरा उमळ्ळ्या उपरांत देखून तशें ताच्या सांगता हांवें ताका प्रेशर तुका लोब तुमच्या खोलो हुशार रे बाबा तूं, रांदच्यान हुशार, इस्त्री हुशार म्हूण चकडे पात्र म्हणजे वस्तू आनी पुरा इस्त्री करून रेडी करून दवरतालो. एक गैर कशें करतालो म्हणना देखून हांवें कितें म्हळ्यार ताका प्रशंसा केली ताच्या बऱ्याचेर, ताच्या बळाचेर. देखून तेजे गूण बळादीक गूण ते अस्कत गायचे, तुका तें करूं जायना हें करूं जायना, आमी केदाळे ताका वस्तू दिवन वचो, टायम ताचेर करून आमकां इल्लो वेळ आसा जाल्यार ताच्या बळाच्या विशयांत उलयचें. न्हवऱ्यान बायले कडेन उलयता ताचें बळ खालें, व्हंकलेचें बळ खालें, बळाचें वस्तू दिवन उलयचें. तो टायम पुरो अस्कत काय दोळे आमकां सोडचे, ती अस्कत काय दीस येता मरून येता ती आनी बळ मात उरता. देखून अस्कत काय टायम दिले अस्कत काय वयर पडटा, बळ सकयल पडटा. बळ अस्कत काय ती खरगता तो खरगता. देखून कंपनींत खंयचे कंपनी बरें तें काम करतल्यांचे बळ बरें एकलो एकावंट्साक दिचे ताका मार्केटींग तें परत दिवन वचो, खंयच्यान हुशार पडून ताच्या बळाचेर वस्त दिचें, त्या दळा बरें जाता म्हणटा. देखून तशें देखून मगाच्यान आमच्या बळाकूच दिचें. आनी तुमच्या मदल्या वय फरक आसात न्हवऱ्याक आनी व्हंकले मदें फरक आसात, मस्त फरक आसात. ते फरकाक वस्तू दिवन वचो. पळय एका घरा फरक म्हणटाना म्हाका वस्तू हें आयलें, एक बळ म्हणटाना पळय एक न्हवरो आसा मगाच्यान तो आयल्या वेळार तो भायर काम करता आनी ताका वर म्हयन्यान तेपटी येवंक तांच्या घरा आमकां आपयताना हांवें खुशयेन येचें ताच्या घरा येता म्हळ्यार ती घर नितळ करच्यान बायल बार हुशार आनी घर नितळ दवरच्यान बायल बार हुशार, आयदनां धुवच्यान आनी परत घडये भितर धुवन घालता. तिका जायना खाल म्हळ्यार रांदूंक जायना तिका. देखून न्हवरो खाल सकाळीं उठून ब्रेकफास्ट आनी रेडी करता, मार्केटींग येता तो भोंवन फ्रेंड्सार उडोवन आनी परत येता. मागीर येता आनी घडये भितर हाडून वाडटा, घडये भितर खयली रुची कडी न्हवरो करता म्हणना ही आयदनां आनी परत आयदनां ताणें यूज केल्यान पुरो ती धुता आनी ताणें खयली रांदे कट करून दी म्हळ्यार सगळे कट करून रांदे करून दिता. तिका रांदूंक जायना, रांदूंक जावंकूच जायना. तिणें रांदल्यार खावच्या बरें देखून ती रांदूंक वचूं ना. तो आयदनांनी परत घालता, तो रांदता ताणें खयली आयदन काडून परत धुवन घालता, मडकी कुंडली परत धुवन घालीन तिणें. आनी घर कितलें सफाई दवरलां, कितलें नितळ परजळटा घर. आनी तिणें खोली हुशार म्हळ्यार प्लास्टीक फुलां आनी त्या कटनाच्या लायल्यान खोल सोबीत दिसता म्हाका तांत हुशार ती. देखून ती तें करनासता हें करनासता. देखून आमी टायम दिचे ताका. देखून तें दुसरें घाल म्हळ्यार देखून मगाच्यान आमचे मदें खलो व्यत्यास आसा पळय फरक ताका तें ताका आमी वस्तू दिवन वचो. आमच्या मदल्या फरकाक वय ती दुसोन टिका करचें न्ही, ताका टायम दिनाय, फरकाक टायम दिनाय. आमी आमच्या मदल्या व्यत्यासाक आमी ताका टायम दिवन वचो. देखून ताचें तें थंय आसूं दी ताचें तें करता, हांव म्हजें काम करता, घर कितलें आपरबायन चलता म्हणना. आनी तो म्हणटा हांव रांदच्यान म्हाका बारीक खुशी जाता, म्हाका संतोश जाता, नातल्यार बोर हांवें खाल करचें, म्हाका झाडूंक पुसूंक आनी परत जायना, हें करता आनी तें करता पुरो धुवन घालचें आनी परत हें करता म्हणून. देखून आमचें फ्रस्ट्रेशना कारण आमी प्रशंसे एप्रिशिएट करिना. तो आयलो भायर आयलो म्हज्या बायल्यान, तो इतलें बरें रांदता भितर, बायल्यान रांदिना फादर हें सोमारी म्हण सांगताले आमचे कडेन. आमी बसले लक्षणां म्हज्या बायल्यान दवरलां घर पळया फादर, आमचें गार्डन पळया फादर, म्हज्या बायल्यान खयलें करता फादर तें काम आनी पुरा हें घर परजळटा पळया सोपानी पळया फादर आमचें म्हज्या बायलेचें पळया पळशा. म्हाका जेवण हाडल्या वेळार फादर आज घट्ट जेवा, म्हज्या न्हवऱ्यान बरें रांदलां तुमी येतात म्हणून, शेतकाम परत कडी केल्या म्हणून कोलयो म्हाका त्या दाळ कडल्यान ताणें केली कडी म्हणून कोलयो परमोळ कडी तशें. देखून न्हवऱ्यान देखून म्हाका प्रशंसा दिवची एकामेकाक आनी रेकग्निशन करचें. म्हजो न्हवरो रांदता म्हळ्यार रेकग्निशन बरें करता म्हळ्यार. म्हज्या बायलेन घर नितळ दवरलां, तोट बरें केलां, झाडां पळय फुलांचीं झाडां 1-2 सेंट 3 सेंट ल्हानशें तोटां खोलें सोबीत करून दवरलां म्हणना. तशें देखून भारी बरें करून दवरलां. रेकग्निशन वळखाचें न्हवऱ्यान केचें कालें बरें गूण बोळ कालंग आसा, व्हंकलेचें बोळ ताणें एकामेका वळखल्या वेळार हें काजाराचें समस्या येनात. मागीर अर्थ करी जाय आनी कशें कित्याक आमी वेगळीं म्हणून हांव वेगळो तें आमी अर्थ करून काडचें. आल्या म्हाका अशें करूंक जायना, काम करना हें करता म्हणलें वेगळी म्हणून
तिणें सांगलां म्हाका रांदचें तें सुरू जावन आवय बापायन शिकोवना म्हाका तें ध्यान तर म्हाका मुखार म्हळ्यार रांदचें म्हळ्यार हांव भियेतली म्हणून तिका भियेंत रांदचे कुडा गेल्यार भियेता ती आयदन दुकान विचार देखून तशें म्हणून वळखचें म्हणून देखून त्या ताका आमी कशें वेगळी म्हणून समजचे शिवाय वेगळ्यापणाची टिका करून टायम वेस्ट करिनूच आमी बिलकुल टायम वेस्ट करूंक वचूं नजो वेगळ्यापणाची टिका करून आमी बिलकुल टायम वेस्ट करूंक वचूं नजो म्हाका बिलकुल आमी टायम वेस्ट करनाजो हें पयलें जालें वय तें टिका करूं नजो आमी आनी म्हणून तें पयलें आमी सांगलें पयलें मॅट आमी बरें जाणा जालें हांव पयलें मॅट देखून आमी एकामेकाक टिका करूं नजो म्हणून जालें आतां दुसरें खालें म्हळ्यार दुसरें मॅट खालें म्हळ्यार आमी बी केअरफूल आमी केअरफूल जतन घाणेचें आमी व्हडली जतन घाणेचें हेरांक दामी नाशें हेरांक पांय पंदा मस्ती नाशें सतराय कणेचें मस्ती नाका सतराय कणे अरे एक तुज्या संबंधाचे सतराय कणे मस्तूंक वचनाका आनी एक पांय पंदा घालून गुड्डोंक वचनाका क्रश करनाका वय देखून आमचें स्वाभावीक आतां झगड्यां जालें आसतना आमचें स्वाभावीक प्रतिक्रिया जालें एक तर फायट करूंक येता गले समस्या मेळ्ळो आमी फायट करूंक येता वयगिरींक मुखार फायट करूंक येता नातल्यार फ्लायट म्हळ्यार जालें एरोप्लेन एकडे जावन आनी कडेन घर सोडून न्हेचें फ्लायट घरांत दोवचें भायर दोवचें वय कोदाळ गो न्हवऱ्या मदें व्हंकले मदें झगडें जालें गो बॅग कणयलें बायल दवल्यांत थोडे वाटी न्हवरो आनी व्हंकले मदें झगडें जाल्यार न्हवरो बॅग कणयलो गेलो खंय गे 8 दीस 15 दीस ना फ्लायट एकच फायट थोड्या कुटुंबांनी व्हंकल न्हवरे फायट करतात उडयतात वस्तू पळय जे खंय ड्रम खेळटात की म्हणचे ताजे आमी म्युजीक म्हणून वस्तू उडोवच्यो मारच्यो बोबाट घालच्यो बरोबर तशें तें करतात देखून हाका कारण कितें मी सेंटर लायफ मी म्हळ्यार म्हजें म्हणून आशेवचें म्हजें पळोवचें म्हजें मात बरेंपण म्हजें म्हाका दी हें म्हजें हें म्हाका जाय आसलें आनी म्हजें म्हणलें बरेंपण कुटुंबांत ना तुमी दोगां एक न्ही तुमी दोगां एक तुमी एकल्यांत हांव तूं म्हजें म्हणलें मातें तुमी दोगांय एक जाल्यात एकल्यांत एक जावना दोगांय एक जाल्यात तुमी देखून मी आनी मी सेंटर्ड लायफ केंद्र हांव म्हजें म्हणलें ताका कारण म्हूण देखून म्हजें इंट्रस्ट मात्र न्ही बरेंपण मात्र पळोवचें न्ही म्हजें मात्र पळोवचें न्ही मोगाचें न्हू आनी आमी काल पळयचें आमचें म्हणलें बरेंपण पळोवचें आवर सेंटर जायचें आवर म्हणलें आमचें म्हणलें केंद्र जायचें हें आमी बदलीचें मी म्हणलें बदलून आवर म्हणलें आमचें म्हणलें घालचें हांव आनी म्हजें म्हणलें बदलून आमचें घर हांवें पळोवचें तेंचें म्हाका जाता हांव करता तुका जावचें तूं कर म्हळ्यार दोगांनी एकामेकाक कर घर आनी बरें कर कुटुंब चलोवन व्हरयत समस्या परिहाराक करचो बऱ्यो वाटो आमी सोदून काडचे आमचो समस्या आयल्यो म्हणटा ह्या समस्या परिहार कालें वाटो सोदून काडचे तशें आतां घर नितळ करूं म्हजेर जायना जाल्यार कामाच्या दोन घर नितळ करियत तशें देखून आमी काल करचें थोड्यांनी पोरयो कुटाम आयिल्ल्यान तांकां आमी पळय कशें सोमाकडचें सोदून काडलें देखून आमी तांकां सांगलें बावंड्री घालचें आनी चितलांत गोरवां येता जाल्यार गोरवां आनी पेटे सुणी आनी बरें दोस्ती करता जाल्यार आमी एक रांदची वय घालीचें ताका वय घालचें बावंड्री घालचें आमच्या जाग्यार दुसरी हांव दोस्ता जाल्यार बावंड्री घालचें तुमच्या लग्ना जिविताक एक बावंड्री घालचें म्हूण सांगलें आमी कहली बावंड्री ती तांणी बावंड्री घाली बावंड्री म्हळ्यार ताच्या तिचें वचूं नजो क्रिस्ता रेखे म्हूण सांगलें आमी क्रिस्ता रेखे घालता आमी क्रिस्ता रेखे आनी इतलें करियत हें करूं नजो म्हूण कालें करूं नजो म्हूण सांगलें तांणी म्हणटा एक लढाय जाताना क्रिस्ता रेखे म्हळ्यार अडकळी पडनातल्या बरी आमी करचें म्हणून तांणी आमी अडकळी येवंक नजो आमच्या लग्ना बेसांत कसली अडकळ्यो आमचो माय मोगो सत्तो साजे मुखार आनी 3-4 पटीन जालें आतां मोगान आसा आनी आमी अडकळी जावन पडों नजो लढाय करूं नजो आनी अशें करून जायत म्हूण ताणें सांगलें तरी बावंड्री घाला म्हूण सांगलें आमी बावंड्री गेल्या म्हळ्यार वय गेल्या ताणें जायत म्हळ्यार क्रिस्ता रेखे घालूंक घाली आनी काल म्हळ्यार आमी कश्ट आयिल्ल्या वेळार आनी झगडें जाल्ल्या वेळार आमी काल आमच्या मदें मनस्ताप आयल्या प्रॉब्लेम आयल्यार आमी एकामेकाचो मारून पडना बोबाट मारिना हांव ताचेर हात उखलिना म्हणलो तो हांवें आयदनां मेळ्ळें ताच्या आंगार उडयना म्हूण ती म्हणाली आमी आनी मुखार तिचे सोय काल म्हळ्यार लढाय जाल्या लक्षण काडून उडोवचें तोपली उडोवचें थंय लागीं येवचें बरी तरेन उडोवचें ताणें मारचें आनी हांव मारिना म्हणलो हांव आयदनां उडयना म्हणली ती वस्तू उडयना म्हणली हें दोन जालें उडयना म्हणली तशें म्हणली मागीर खाली म्हणल्यार अडकळेंत बोबाट मारिना म्हणली ती आनी म्हणली तो काय म्हणली आमी बुरश्यो गाळी दिना म्हणली आमी गरम म्हणल्यार मागीर आमी एकामेकाक दुरसाना म्हणली ब्लेम करचें दुरसाना तुवें केलें म्हणा हांवें कारण आसा म्हणून आमी आनी मुखार दुरसाना म्हणली आनी मुखार दुरसोंक ना बावंड्री केली तांणी इतल्यो बरो वस्तू गेल्यो आमी डिवोर्स दिता म्हणून डायवोर्स दिता विच्छेदन दिता म्हणून बेश्टें ना म्हणली आनी एकामेकाक ट्रीट इच अदर आमी बरें करून ट्रीट करता म्हणली आमी एकामेकाक बरें करून ट्रीट करता मानान गावरान लेखता म्हणली मागीर खाली म्हणल्यार मोबायल फोन आमी ओपन दवरता मोबायल फोन आमी लॉक करना म्हणली आनी वेळ
देखून आमी एकामेका मोगान जिवंक वेळ दिता म्हणली हे आमकां सांगाता टुगेदर काम करूंक आनी आर्ग्यू सो सांगाता काम करूंक करपा दिता आदार दिता बळ दिता. दुसऱ्यां कडल्यान म्हळ्यार एकामेका चर्चा करूंक बऱ्या तरान चर्चा करून आमच्या समस्ये कडल्यान बसून उलोवंक आर्ग्यू करूंक आर्ग्यू वेल करूंक हें काल कुमो करता. ते मागीर दोगांय बळ अदीक जावंक हें कुमो करता. दोगांय बळ अदीक जावंक कुमो करता. देखून म्हाका तें सेकंड काल म्हळ्यार बी केअरफूल नॉट क्रश म्हणून हें बरें आनी तेशें. तिसरें जावन आसा म्हाकाच्यान आस्क डोंट रेज्यूम म्हणून हांवें चिंतलें तूं येतलो म्हणून हांवें चिंतचें तें एस्यूम कर न्हू हांवें एस्युमींग म्हळ्यार चिंतचें हांवें चिंतलें तूं येतालो म्हणून तें ना एकामेका आमी सांगाचें. देखून आमी एकामेका अशें म्हूण चिंतलें म्हूण नजो आमी एकामेका विचारी जाय तूं आज टायमार येताय गी तूं केदां येताय गी म्हणून आमी विचारीचें एक विचारीचें नातल्यार ताणें सांगाचें आज म्हाका हांवें पळय हाका तेच्या फ्रेंडाच्या तांच्या सैऱ्यांच्या घरा एक फंक्शन आसा आनी ताका येवंक जायना म्हणून हांव येता म्हूण सांगलां आनी न्हवऱ्याक सांगचें न्हवरो तायस कितें गेलो हें घरा ना हांव तुका गोत्ता आमी चिंतलां ना सांगाचें आसलें एकामेका सांगाचें आसलें. हें आमकां दुबाव एकामेका पातयेनी नातल्या बरी करता. अशें केल्यार तुजे कडेन पातये ना तूं घरा साय म्हण पातये ना तूं सांगनासतना तें हांगा येताय पातयेनी ना एकामेका सांगलें जाल्यार देखून मोगाच्यान एक संबंद आसा जे जाल्यार ल्हान संगतींनी एकामेका सांगाचें. आनी दुसरें कालें म्हळ्यार डिसरेस्पेक्ट अगौरवाचेर जैतोरीचें आमी अगौरवाचेर जैतोरी व्हरूंक हेल्प करता आमकां एकामेका कम्युनिकेट केलें जाल्यार आमी विचारलें जाल्यार ताका म्हाका तो मान गौरव दिनासतना रावना मान गौरव दितात रावता. मग दुसरें कालें म्हळ्यार मिसट्रस्ट म्हळ्यार डिसरेस्पेक्ट म्हळ्यार आचेतावन येवचे समस्यांक परिहार करूंक हें पळय एकामेका सांगचें हांव पळय मस्त केअर जाता मस्त आमकां हेल्प करता. देखून विचारीचें हर एक विचारचें सोय न्हवऱ्या कडेन विचारचें आनी व्हंकलेन न्हवऱ्या कडेन विचारचें न्हवऱ्यान व्हंकले कडेन विचारचें आस्क हर एक विचारचें हें करियेत की अशें करियेत की तशें करियेत की म्हणून हर एक विचारचें हय विचारिनासतना न्हवऱ्या कडेन विचारनासतना बायलेन कांय करूं नजो बायले कडेन विचारनासतना न्हवऱ्या कडेन कांय करूं नजो. हांव एक चूर इस्कालान बदलावन हाडची जाल्यार म्हज्या मती कायली जाल्यार ती सगळ्या टिचरी कडेन उलोवन टिचरीच्या मिटिंगान दवरून तांकां पुरा सांगून आनी तांचेर सांगतालो कली चेंज इस्कालाच्या टायम टेबलान चेंज करचें जाल्यार आनी हर एक टिचरा कडेन स्टाफ मिटिंगान विचारतालो. देखून समस्या येनातले तांकां सांगनासतना आमकां हें करनातलो हर एक तांचेर विचारतालो. देखून ताचो प्रॉब्लेम आस्क विचारचें हें केलें तें जायते टिचर मस्त टिचरां जायत म्हणटात थोडीं काम करूंक इल्लेशें कुमो करूंक आनी बरें घेवंक आनी बरें तांकां जायनातलें जायना म्हणटात मस्त जाणां सांगलां देखून आमी काम करून आमी तें हाडचें तें नियम हाडचें आनी आमी पाळटले हांव. देखून मोगाच्यान देखून एक कालें म्हळ्यार पती चिंता पतीन पळय एका काजरा जोड्यांत पतीन चिंतलें म्हजी बायल हुशार देखून ताणें म्हजे मम्मी म्हजी काल त्या संप्रदायीक ट्रेडिशनल ती संप्रदायीक मॉडर्न न्ही ती आदल्या बरीत नेसान आदल्या बरीत मागणी आदल्या बरीत रांदप आनी पुरा म्हज्या बायलेनी आदल्यांत रांदप शिकायचें हें चायनीज गिनीस आनी पुरा हाडून नजो आनी मामी सांगता संप्रदायीक जेवयचे आनी खंयचे म्हणून देखून तिणें एक दीस नाल्ल कांतून दी म्हणून तिका बसून पळयता तिका नाल्ल कांतून दी व्हंकलेक म्हणून ती कोटीन दुखलें ताका नाल्ल कांतून मागीर ताणें आनी वचून आनी एकल्याक सांगलें आनी एकल्यान कांतून दिलो तशें करन मागीर हिणें बरी कडी केली हिणें मसली हाडून आनी पुरा आनी बांगडे बादले आनी बरी कांड्यांची कडी केली आनी थंय करून वाडटाना हाका तें खाली कडी आनी पुरा आजी कडी हें आमकां गुंतून आमकां सदां चायनीज आसलें मॅगी आनी म्हणून हें खंय वचून चायनीज हॉटलां ऑर्डर करन चायनीज हॉटलांत हांव हाडलें ताका न्हवऱ्याक शॉक जालो. हांवें चिंतलें म्हजी व्हंकल आवय वटूळ सांप्रदायीक रितीचें जेवण जेवता तें शिकता आनी हुशार जाता म्हणून ती मॉडर्न फॅमिली ती सिटींत तात हाची आवय सांप्रदायीक ताची आवय मॉडर्न ती तांकां चायनीज आनी पुरा घरा करचें पुरा सगळो दिसचें आनी पुरा आनी दुकरा मास ग्रीन मसाला घालना आनी पुरा आमचे बापाद इंदाद आनी पुरा करूसाना म्हळ्यार तांकां ग्रीन करना आनी बरें चायनीज टायप करना आनी पुरा तशें करूंक देखून हाका मस्त दुखलें घाम येवन गेलो म्हज्या बायल भायर वचून चायनीज खावन आयलें आतां जेवणाक ना म्हणून तो घाम येवन गेलो आनी अशें हांव आशिल्लें म्हणून ती चेडून देदेस्पर जालें चेडू दर ओकोलो संवसार ट्रेडिशन ताका गोतूच नासलें आसा म्हूण तांच्या घरा हें प्रकार करना ती तांचे बंबय तावन हांगा सेटल जाल्लीं ती तांचे दुसरीच ती चिंताप
देखून बदलीजे आमचे चिंता आप बदलीजे देखून म्हज्या बायल ट्रेडिशनल जाता म्हणून चिंतलें न्ही ताचे कडेन इसार जालें तुवें इसारी जालें तुका अशें बापात खातागी आनी घरा बसून मम्मी सांगता म्हणजे ट्रेडिशनल मम्मी वाटे फ्रेंडली जातागी तूं फ्रेंड्स करतागी मम्मी सांगता फ्रेंड्स जातागी मम्मी सांगता वंदोन येतागी काय इसारूंक तुना आपणाची मम्मी कली सांगूंक तुना सांगा जालें आस्किंग वय डिस्कस करचें गरजेचे विशय जबाबदारी देखून जबाबदारी वांटून घेवचें आनी म्युच्युअल रेस्पेक्ट एकामेका दिजे इसारीचे हें दुसरें इसारचें तिसरें कालें म्हळ्यार आमी कनेक्ट करचें बरी करेक्ट करचें न्ही कनेक्ट करचें म्हळ्यार बरी तिद्दूंचें करेक्शन दिवचें तें करनाका हें कित्याक गेलें तें करनाका अशें करनाका तें करनाका हे हांगा अशें कर हे हांगा अशें कर तें करनाका हें करनाका म्हळ्यार करेक्शन दिवचें तुवें तशें गेलें कितें अशें केलें तिद्दूंचें तुवें ही चूक केली ती चूक केली तें करचें जालें अशें करचें जालें म्हूण तिद्दूंचें मात्र न्ही कनेक्ट करचें मोडुलीं वायरां गडचितात कनेक्ट करतात पळय तशें कनेक्ट करचें गडचिचें केलें वय मोगाच्यानो आमी शिकचें केलें मौल्ल्यां एकामेका तिळसूंक मौल्ल्यां प्रामाणीकपण नाळे हांव हार्ड वर्कींग तुवें हार्ड वर्क करताय म्हणून एकामेका तिळसूंक शिकचें एकामेकाची मौल्ल्यां एकामेका पाशार करून तिळसूंचें कम्युनिकेट करूंक शिकचें प्रशंसा दिवंक शिकाचें लग्ना जिवितांत कशें हांवें न्हवऱ्याक कशें म्हज्या न्हवऱ्याक प्रशंसा दी अशी एप्रिशिएट करीत की म्हूण न्हवऱ्यान व्हंकलेक आज हांवें कशें एप्रिशिएट करूंक ल्हान तेणी नेस्तांत खाणा जेवणांत आनी ताणें उलाण्यांत आनी ताणें करच्या कामांत आनी पुराय एप्रिशिएट करूंक एकामेका शिकाचें मागीर आनी एक गरजो म्हळ्यार काल म्हणटा आनी सांगा शिकाचें काल म्हळ्यार म्हज्यो गरजो सांगूंक आमी मस्त शिकाचें म्हज्यो गरजो सांगाचें तुजे गाळ्या म्हणजे आज म्हजो भाऊ भायर तावन हांव दुबय तावन तांच्या घरा येता ताणें फोन केल्लें म्हज्या वणयेन फोन केला म्हाका एक घडी वचून भावाक मेळोवन येचें म्हूण हाडे म्हज्यो गरजो सांगाचें हांव वचून येतां तुका कार जाय जाल्यार हांव कार व्हरून येतां तुका जाय जाल्यार कशें म्हूण तुका गरजा जाल्यार हांव मागीर येता म्हूण ना तूं वचून ये हांव येता लेट जाता तूं घरा वचून ये म्हूण तशें वता देखून गरजो शिकायचे मायने कसाय केला ह्या कोंकलेकांनी वचून हाडून येता म्हणून म्हाका गरजा तो कसाय हाडूंक घरा वचून येता म्हणून हांव दनपार येता संजेर फाटी येता त्या सांगाचें सांगून कम्युनिकेट करूंक हें तिळसूंक कनेक्ट करचें जाल्यार हांव आनी व्हंकलेक आनी न्हवऱ्या मदें कनेक्शन जाता ताका कळ्ळें खंय येता काल येता कनेक्शन जाता कनेक्ट करूंक शिकाचें हर एक कनेक्ट करूंक शिकाचें वय देखून टेकन फॉर ग्रांटेड न्ही म्हाका गरज आसा ताका कळटलें म्हाका कोंकणी जाल्यार घरा वचून कसाय हाडटा म्हणना तशें म्हणून वय ताका हांव बायक आस्पत्रेक वचून हाडी जालें ताच्या आवयक वचून हाडी न्हवऱ्यान बायले कडेन सांगाचें आनी म्हज्या मामी हुशार ना वचून आस्पत्रेक वचून हाडी आपयला मम्मीन वचून मम्मीक वचून आस्पत्रेक व्हरून घरा सोडून येता म्हणून देखून मिसा गेलो उठूक आयली मागीर आवय करून गेलो आस्पत्रेक दाक्तरा दाखोवन फाटयान सोडून घरा आपयलें तुवें घरा ये म्हणालो हें घरा गेलें स्कुटार तांच्या आवयच्या घरा उठून तें जेवलीं आयलीं तशें सांगाचें जाल्यार कनेक्शन बरें कनेक्शन जाता इंटिमेसी चडटा वाडटा आनी थोडी खुशी थोडी होम फन थोडी खुशी आसाचे होम फन आसाचे थोडे फावटी गोखले ना न्हवऱ्यान पुरा पळय इल्लेशें जेवण आनी करून बुती काडून वचाचें भोवंक आनी पुरा फन करीचें थोडे फावटी पयलें मुवीक आनी हेचें आलें पुरा आतां गुंतून म्हाका कशें गे म्हणून तशें सांगाता बसून वेळ करशीचें एक गार्डनांत वचून बसाचें आनी थोडें फन आसाचें इल्लें कॉमीक इल्लें शॉपिंग आनी करूंक वचाचें तशें इल्लेशें फन आसाचें थोडी खुशी आसाचें जॉली आसाचें थोडें नंतर आमी कामांत बुडोवन येता राटावळींत बुडोवन येता कुकींग वॉशींग आनी लॉन्ड्री हातूंत बुडोवन आनी करून आमचें जिवानंत पिड्ड्यार जाल्ल्या बरी आमकां वता संतोश ना उल्हास ना न्हीद पडना पाटीन दूख जेवंक नाका कंत ना खंय आम जावचें तशें म्हणून आमकां भोगता मोगाच्यानो कुकींग आनी न्ही आमी इल्लेशें जॉली करूं मोगाच्यानो हीं चार मेटां आमकां कितले जीव राखतीत मोगाच्यानो कितले जीव आसयतीत कितलीं कुटुंबां एक करून देवान आशिल्ल्या बरी हें कुटुंब आमी एक जावन अशेंत वय संबंदांत वाडूंक जाता देखून फिलिपिकारान बरयल्या पत्रांत 2 अध्याय 1 ते 5 श्लोक थंय जेजू सांगता एकामेका आदार दी एक कारण आसल्यार दुरसोंक कारण आसल्यार दुरसो नाका वय तुका एक लागता म्हजें पळोवंक म्हजें आनी आमचें म्हणून पळोवंक तुका कारण आसल्यार तें देवाचें उतार म्हणटा करिनाका तशें जेजून तशें करिना जेजू आमच्या खातीर तसोच जीव दिलो म्हणटा क्रुसाच्या मरण पर्यंत जीव दिलो म्हूण सांगता सांत पावल देखून हें उतार देवाचें उतार आमी ध्यान करया फिलिपिकारान बरयल्या पत्रांत 2 अध्याय 1 ते 5 नातले 1 ते 11 म्हणसर हें आमचें मोगाचें जावं दी वासाप कुटुंबां जिविताक वासाप तुमी हें वासा घडये वासा एक श्लोक वाचा एकच वाचा एका दिसा एक श्लोक पुरो तो तुमकां कितलें बळ आदी करता कितें सांगलां तें आमी हें करया
एकामेकाक दुरसोंक कारण आसल्यार दुरसो नाकात, एकामेका अणसूंक कारण आसल्यार अणची नाकात, एकामेका बळा दीक जाया जेजूतें बळाक जाया, आत्मीक जिणे वाडा घट जाया म्हण सांगा, दुरसा नाकात, एकामेका इसारा, एकामेका क्युरियोसिटी, तें घाल करता हांव घाल करता म्हण क्युरियोसिटी वाडा म्हण सांगता. मागीर तशें देखून हीं 4 मेळटा आमी आमचे संबंद कशे वाडोवचे पळया. आनी मोगाच्यान आमी इस्कॉलाक कितलो करशिता दुडू घालता, इस्कॉलाक दुडू घालता, इस्कॉल शिकपा खातीर दुडू घालता, घर बांदूंक इतलो दुडू घालता, इतलो वेळ दिता, शिकपाक इतलो वेळ दिता, कामाक इतलो वेळ दिता, तर आमच्या संबंदाक आमी इनवेस्ट करचें नाका गे, आमचो टायम घालचो नाका गे ताका. आमचो संबंद घट करूंक पयलें स्थान दिया, ताका वेळ दिया. आमी संबंद गरजेचें सांगाता बसचें, संतोशान आसचें गरजेचें. तशें करूंक सरस्वती देव आमचेर आशिर्वाद घालून दिया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड.